गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आमदार जीत आलोरकराचेर ब्रोकर म्हूण केल्ले विधान चुकीचे आसा असो सणसणीत आरोप जीत आलोरकराच्या समर्थकांनी केला। मजगती गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर होच खऱ्या अर्थान ब्रोकर आसा असो दावो करीत काँग्रेस पक्षाचेरूय तांच्यांनी टिका केली। गिरीशान जे एक स्टेटमेंट केल्लें तेजो हांव कंडेम करता आनी तेका हांव एक सांगूंक सोदतां जे तेणी आमच्या आयज आमदाराचेर जे एक टिका केल्या की तो एक ब्रोकरेज म्हटला आनी आमदार कमी आनी ब्रोकरेज तेणी सुबेज केला। ते ह्या मनशाक संवय आहा की ब्रोकरेज करपाची आनी जे आमचे काँग्रेसचे जे आमदार आसले ते वरान BJPन दिले ती एक तेणी एक होलसेलान तेणी विकलेले आसात आनी तेका संवय आहा की तेका अशें करपाचें सो तेणी आमच्या आमदाराचेरूय तशें टिका केल्लेली आसा। सो हांव तेका सांगूंक सोदतां जेन्ना तूं अशी टिका करता तेन्ना तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसपाक जाय तेन्ना तूं उलोवंक शकता। गिरीश चोडणकर हो कोण तो प्रेसिडेंट जालो वा आनी कितें जालो म्हाजे नजरेन आनी लोकांचे नजरेन तुमकां खबर आहा पावसान जी अळमी येतात बेबे भायर सरतात ते वर्सान एक फावट सरतात बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरला। मोदें खंय आसलो की जीत येयलो तिकीट मागून म्हाका दिसता आमकां आयकोंक येला ते भाशेन पार्टीन जिताक कॉन्टेक्ट केल्लो की तूं काँग्रेसीची आमची सीट घे आनी मातशी काँग्रेस मांद्र्यान स्ट्रॉंग जावनी म्हणून आनी जितान ती नाकारल्या हें आमकां खबर आसा। तो पळय कितें सांगता जीत गेल्लो म्हणून काँग्रेसीचेर तेणें आमकां सिद्ध करून दाखोवचें। म्हाका दिसता जिताक काँग्रेसीची तिकीटीची गरज आसा। गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आलोरकर यांचेर एक वक्तव्य केले की तांकां ब्रोकर म्हटले आनी जेन्ना पत्रकारान तांकां विचारले की एका ब्रोकर म्हणून तुमी ताका इंडक्ट करूं शकतात का, तुमी ताका प्रवेश दिवंक शकतले का असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना तेणी हे वक्तव्य केले। त्या वक्तव्याचे आमी मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे तेचे कार्यकर्ते आमी निशेध करता आनी कंडेम करता हे तेच्या उतराचे। आनी गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचें अस्तित्व आतां गोव्यांत कितलें आसा हें तुकांय खबर आसा। म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आनी ती सगळे जाण जीत आलोरकरा फाटल्यान आसा। तूं मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुका गरज ना। तूं तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर। म्हाका दिसता एज अ पार्टी लिडर अध्यक्ष ताका हे सभना कारण म्हाका दिसता पार्टी अध्यक्षान कितें करपाचें आसता की आपली पार्टी कशी ग्रो जाता ती पळोवप आसता आनी प्रत्यक्ष आमी जर पळयत जाल्यार ते प्रेसिडेंट ताका सूट जायना आनी येत्या इलेक्शनाक गिरीश चोडणकरान तिकीट दितना लोकांचे पयशे घेवचे न्हू कारण तेची जी काँग्रेस पार्टी आसा ती आतां 2 भाग जाल्ले आसा। कारण ज्या दिसा हायकमांडान ताका अध्यक्ष केलो त्या दिसा पासून तेच्या असले ते काँग्रेस पार्टी लोक काम करतले ते गेले। हांव एक तांकां सजेस्ट करता हायकमांडाक की हेका काडचो आनी खंय तरी पार्टी वाचोवपाची आपली